नमस्कार, कारवार न्यूजचा तुमका स्वागत करता। कारवार शहराच्या रवींद्रनाथ टागोर समुद्र किनाऱ्याचेर आशिल्ले टुपलेव युद्ध विमान वस्तू संग्रहालय लोकार्पण जावन 4 महिने झाले आणि ह्या 4 महिन्यात 28,000 पर्यटकांक भेट दिवन पळयले। कारवारात पर्यटकांक आकर्षित करच्या विचारान समुद्र किनाऱ्याचेर INS चॅपल युद्ध नौका वस्तू संग्रहालयाच्या बाजूनूच युद्ध विमान दवरला। राष्ट्रीय महामार्गाच्या बाजूनूच हे युद्ध विमान आणि युद्ध नौका वस्तू संग्रहालय आशिल्ल्यान फ्लायओव्हरच्यान वयच्या पर्यटकांक आकर्षित करता। 53.6 मीटर लांब आणि 35 मीटर रुंद आशिल्ले युद्ध विमान संग्रहालयाक पळोवंक भेट दिवचे भायले राज्याचे आणि पैसल प्रदेशाचे पर्यटक विमाना फुडें रावन फोटो काडून आपली यादगार दवरतात। जून 29 तारखेच्यान सार्वजनिकांक पळोवंक अवकाश दिल्ल्यान युद्ध विमान पळोवंक आतापर्यंत सुमार 28,000 पर्यटक भेट दिलात। कारवारात पळोवंक कितें आसा असो प्रश्न करच्या पर्यटकांक हे युद्ध विमान आणि INS चॅपल वॉरशिप वस्तू संग्रहालय उत्तर दिता। मुंडगोड सरकारी प्रथम दर्जा महाविद्यालयात जाल्ल्या कर्नाटक विश्वविद्यालयाचे पुरुष आणि महिला वेटलिफ्टिंग स्पर्धेत शिर्सी MES कॉमर्स महाविद्यालयाचे विद्यार्थी यशस प्रवीण कुरुबा हेमी 90 kg वेटलिफ्टिंग आणि क्लीन एंड जर्कात 110 kg वेटलिफ्टिंग करून द्वितीय स्थान मिळवले। बुद्धी, हुशारपण तसेच संयम वाडयचो चेस खेळात भुरग्यांक जास्त संख्येत भाग घेवंक जाय म्हण शिर्सी MLA भीमण्णा नायक हेमी सांगले। शिर्सीत जाल्ल्या पदवीपूर्व कॉलेज विद्यार्थ्याले राज्य स्तराचे चेस टुर्नामेंट उद्घाटन करून उलयले MLA भीमण्णा नायक चेस खेळ आमगेल मानसीक दर्जा वाडयता, मुख्य म्हणल्यार संयम पाळूंक शिकयता, ताका लागून भुरग्यांक चेस खेळात आवड दाखोवंक जाय म्हण तेमी सांगले। ह्या चेस कॉम्पिटिशनात 320 पेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांनी भाग घेयले दिसून येयले। ಅಷ್ಟು ಈ ಆಟದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ। ಇದರಲ್ಲಿ ತಾಳ್ಮೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ। ಒಂದು ಕಡೆ ನೀವು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆಯುವಾಗ ನೀವು LKG UKG ಇವತ್ತು 11 12ನೇ ತರಗತಿ ತಾವು ಬಂದಿದ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಹಾರ್ಡ್ ಸ್ಟಡಿಯನ್ನು ತಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ। ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು, ಶಾಲೆಗೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಕೂಡ ಸ್ಟಡಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ
ಒಳ್ಳೆಯ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡಿಬೇಕು. ನಾನು ಮುಂದೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಿತಿ ಒಂದೊಂದೇ ರಾಜನ ಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನ ಕುದುರೆಯನ್ನು ಆಚೆ ಈಚೆ ಆಡುವಂಥದ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಿ ನೀವು ಆಟವನ್ನು ಆಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಿರ್ಣಾಯಕ ತೀರ್ಮಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಆ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಬದ್ಧವಾಗಿ ನಾವು ಗೌರವ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕ್ರೀಡೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬರೀ ಇಂದು शिरशी MLA भीमण्णा नायक हेमगेला गांव जावन आशिल्लो मळलगांव हांगा दिपावळी परबेचो विशेष उत्सव आचरण जालो. मळलगांव हांगा जास्त संख्येत शेतकार आसात आनी हांगा दर वर्स दिपावळी वेळाचेर गरवाक खोबळेचे, गरवाक धांवडेचे आनी गायीक पूजा करचे असे विशेष कार्यक्रम जाता. ह्या वर्साक बी हो कार्यक्रम उमेदीन सादर जालो. आयज इतलोच न्यूज. मुखार न्यूजा खातीर पळयते रावा कारवार न्यूज कोंकणी. देव बरें करूं. कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.